मन तुझ्या मी लागी सता सहकार दिला असता तांकां सर्वांक मनाच्यो वाती वांटून मान करूंक आमी आशेता ह्यो वाती विगार मनादीक एडविन फ्रांसीस पिंटो बापानी वांटी जय म्हूण तांचे लागीं विनंती करता. नांवां वाड्यावार वाचता आसतना तांणी मुखार येवन विगार बापा तावन ही मनाची वात स्विकार करी जय म्हूण विनंती करता. मेर्सी वाडो रोनाल्ड मोंतेरो 2000 रुपये, सिल्वस्टर मोंतेरो 700 रुपये, रॉकी अपोलिन मोंतेरो 550 रुपये, रेबेक्का मोंतेरो 85, शोभा कुटिनो 85, जॉयसी मार्सेल डिसोजा 85, जोसेफ नतालिया डिसोजा 85, डेनिस मोंतेरो 85, बॅप्टिस्ट डिसोजा 85, जोसेफ मोंतेरो 85, मार्सेल डिसोजा 85, मॅग्दलेन मोंतेरो 85, तेरेज डिसोजा 85. 150 रुपये दिल्ले. फ्लिंटन मोंतेरो आणि फॅरन मोंतेरो. रिशन मोंतेरो 200. बाळोक जेजुवाडो मार्सेल वेरोनिका डिसोजा 1000 रुपये, फिलिप मोंतेरो 1000 रुपये, एव्हरेस्ट मोंतेरो 1000 रुपये, हेलन रॉकी मोंतेरो 700 रुपये, डॉल्फी मोंतेरो 700 रुपये, प्रीतम प्रिन्स्टन मोंतेरो 700 रुपये, क्लॅरी मोंतेरो 700 रुपये. 50 रुपये दिल्ल्यांची नांवां. नजरेत मोंतेरो, फ्रांसिस मोंतेरो, फ्रांसिस डिसिल्वा, रेल्विन रेल्विया मोंतेरो, जस्टिन जर्विन मोंतेरो, जीवन विल्मा मोंतेरो, नेपोलियन मोंतेरो, स्टॅनी मोंतेरो, जॉर्ज सेलिन मोंतेरो, लार्विन लार्शा मोंतेरो, डॅनियल मोंतेरो, जॉय आशा फेराओ, ग्रेसी डिसोजा, जॅनेट मोंतेरो, शॅलोन मोंतेरो, फ्रेन्सिटा फ्रेन्शल मोंतेरो, जेरी मोंतेरो 300 रुपये, आयरीन मोंतेरो 300 रुपये, सियोन सानिया मोंतेरो 150 रुपये, सुनील ट्रेनिटा मोंतेरो 150 रुपये, थॉमस फोरिन मोंतेरो 150 रुपये, विजया नेल्सन डिसोजा 150 रुपये, विशाल शॅरल डिसोजा 150 रुपये, विजित मिखायल डिसोजा 150 रुपये. 200 रुपये दिल्ल्यांची नांवां. फ्रांसिस आयरीन मोंतेरो, रोशन मोंतेरो, ॲशल मोंतेरो, शनोला मोंतेरो, प्रिनोला मोंतेरो, रियाला मोंतेरो, वियान मोंतेरो, सीमा डिसिल्वा, नीमा डिसिल्वा, रीमा डिसिल्वा, मार्गरेट डिसोजा. वेल्लांकणी वाडो मोनिका मोंतेरो 1000 रुपये, ग्रेविड डिसोजा 1000 रुपये, ॲलिस डिसोजा 1000 रुपये, ऑस्वर्ल्ड डिसोजा 700 रुपये. 50 रुपये दिल्ल्यांची नांवां. ॲन्सन मोंतेरो, आरुष मोंतेरो, विक्टर डिसोजा, पीटर रिचार्ड मोंतेरो, विक्टर चार्ली डिसोजा,
डेरिन क्रिस मोंतेरो, जेराल्ड क्रिस्टिन मोंतेरो, इपारेगो 200 रुपये, स्वीटी सारिका मोंतेरो 200 रुपये. नित्या दरवाडो, अम्ब्रोज डिसोजा 1200 रुपये, अल्फोन्स पिंटो 1000 रुपये, आयवन किरण रॉड्रिगस 1000 रुपये, जॉन पिंटो 700 रुपये, जोसेफ डिसोजा 85, रीटा डिसोजा 85, फेलिक्स रीटा डिसोजा 85, जेरी मोंतेरो 85, क्लेवी कॉर्नेलियो 85, डेविड क्रास्ता 85, रिचार्ड मोंतेरो 85, सुनील पिरेरा 85, ग्लॅडिस कुटिना 85. सांजुजेवाडो, जोसेफ क्रास्ता 2000 रुपये, जॉन गिल्बर्ट सुवारिस 1000 रुपये, जेरोम सुवारिस 1000 रुपये, पीटर सिप्रियन डिसोजा 1000 रुपये, फिलिप मोंतेरो 600 रुपये. 85 रुपये दिल्ल्यांची नावां: अपोलिन वेगस, अलेक्स मोंतेरो, प्रवीण किशोर डिसोजा, सिल्वस्टर वेगस, लिली डिसोजा, विजय मोंतेरो, अल्फोन्स डिसोजा, सेलिन डिलिमा, मार्सेलिन डिसोजा, जॉयसन डिसोजा, जेनिफर डिसोजा. 200 रुपये दिले. लॉरेन्स कुटिना, ऑल्विन कुटिना, लूसी डिसोजा, सुष्मिता डिसोजा. सांतेरेजवाडो, मार्टिन प्रिया फर्नांडिस 2000 रुपये, आयवन डिसोजा 2000 रुपये, लिओ विन्सेंट डिसोजा 1000 रुपये, प्रियांका सॅम्युअल डिसोजा 1000 रुपये, रायन वेगस 1000 रुपये, रोनाल्ड प्रेमा डिसोजा 1000 रुपये, रीटा डिसोजा 1000 रुपये, सुनील वेगस 1000 रुपये. 85 रुपये दिल्ल्यांची नावां: रोनाल्ड एफ डिसोजा 85, डेनिस वेगस, लिडविन डिसोजा, विजय डिसोजा, रेश्मा मोंतेरो, पीटर प्रवीण डिसोजा, रेमी डिसोजा, प्रवीण वीणा डिसोजा, हेवेन्सन डिसोजा, लिशा डिसोजा, ब्रायन वेगस, झीटा लोबो, टाइटस वेगस, ऑस्वर्ल्ड डिसोजा, लॉयड सेलेटा वेगस, शॉन वेगस, लिओन वेगस, अबेल डिसोजा 200 रुपये, अविता डिसोजा 200 रुपये, विवियन विल्सन डिसोजा 200 रुपये, मारिया डिसोजा 200, रॉल्फ डिसोजा 200 रुपये, रेनिशा डिसोजा 200 रुपये, रयान डिसोजा 200, रिया डीना वेगस 200, नवीन आर्या डिसोजा 200. सांत आंतोनवाडो, सिल्वस्टर मार्टिस 600 रुपये. 85 रुपये दिल्ल्यांची नावां: एडगर मोंतेरो, रेमंड फ्रेवी डिसोजा, विजय डिसोजा, एफ्रोसिन डिसोजा, फ्रांसिस प्रवीण डिसोजा, राजेश वेगस, अविनाश डिसोजा, अरविंद डिसोजा, सेल्विटा डिसोजा, फ्रांसिस डिसोजा, रवी डिसोजा, सरिता डिसोजा, काश्मीर डिसोजा 200 रुपये दिले. रिशा डिसोजा, रक्षित डिसोजा, नवीन डिसोजा. सामिंगेलवाडो, फ्रांसिस डिसोजा 1000 रुपये, प्रवीण संगीता अपोस 1000 रुपये, लिओ उषा डिसोजा 700 रुपये. 85 रुपये दिल्ल्यांची नावां: जोसेफ डिसोजा, रवी डिसोजा, विनया डिसोजा, हेनरी डिसोजा, लुईस ऑल्विन डिसोजा, अल्बन डिसोजा, फ्रांसिस डिसोजा, प्रमिळा डिसोजा, फेलिक्स डिसोजा, आयवन डिसोजा,
Maurice Coutina, Calixte de Souza, Frederick de Souza, Frederick de Souza, Irene de Souza, Francis Coutina, Praveen Sweetie de Souza. San Sebastian वाडो 500 रुपये दिले. अँटनी जोसेफ, अजी अँटनी, सिजो पीटर, जेम्स जोसेफ, फिलोमिना, वर्गीस पराकल, थॉमस अटिकुलम, जॉली जॉर्ज, जोस वल्लपल्ली. कोंप्रीच्या इतरा दिसा वाहन डोनेट केले. फ्रांसिस डिसोजा बाळोक जेजुवाडो, जॉर्ज क्लॉडी मोंतेरो मर्सीवाडो. कोंप्रीच्या इतरांनी आयच्या दिसा लाईव्ह टेलिकास्ट करून संघात दिला. कार्याचे लाईव्ह टेलिकास्ट दिला डेरिक मोंतेरो मंजेश्वर. आणि कोणाची नांवां सोडून गेले जाल्यार तांणी दया कर मुखार येवन विगार बाप्पा तावन मनाची वाती स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. मनाची वाती वांटल्या आमच्या विगार बापांक देव बरें करूं. तशेंच मोडदोम दिवसा कार केल्या दिल्ल्या सोर फिरगजगारांक देव बरें करूं. आज प्रत्येक ते संवासात देवागार्गे जावन एमिसाचें बलिदान पडिता. रिचर्ड मोंतेरो बाळोक जेजुवाडो. तशेंच देवागार्गे जावन एमिसाचें बलिदान पडिता. अनिल प्रीती मोंतेरो बाळोक जेजुवाडो. आज सल्म दिवस आचरण करतात. सुनीता मोंतेरो नित्यदारवाडो, रेनिशा डिसोजा बाळोक जेजुवाडो आनी संदेश डिसोजा सान तेरेजवाडो हांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया. तशेंच एमिसाचें बलिदान हें आमचें व्हडलें फेस्त. आमच्या फिरगज कुटुंबाचें फेस्त एमिसाचें बलिदान सर्व फिरगजगारां खातीर आमी भेटोवचें. तशेंच प्रत्येक जावन सर मुर्दोम दिल्ल्या खातीर, वंतिके दिल्ल्या खातीर, पिरजंती रावुल्ल्या खातीर आनी प्रायोजितां खातीर आनी समेस्त दानी खातीर भेटोवचें जावन आसा. सर आमची मागणी ह्या मिसा वेळार आमी उबारया. तशेंच आतां याजक थंयसर पुरुशावर बँडार येतले. बँड आखेर जाल्लेंच मिसाचें प्रस्तावन आनी ताचे उपरांत मिसाचें प्रवेश गीत सुरू जाता. हें तुमी उडासन दवरचें.
मोगळ भावा भयणीनो, सेर्या देऱ्यानो आनी फिरगसगारानो, तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. फाटल्या वर्सा देवान आमचे शर्यती मर्सी माये मारिफात आमचेर वतुल्ल्या सर कृपे देण्या खातीर अर्गां दिवंकू आनी मुखल्या दिसाक आदर मागोवंकू आमी हांगासर आसाव. पवित्र सभेंत येवच्या वर्सा जावंक आसच्या सार्वत्रिक जुबलेवाक आमी तयाराय करन आसाव आनी हे वरस मागण्याच्या वरस म्हणून आमी घेतला. आमच्या गांवांत क्रिस्ती भावार्थ आजुनी जिवाळ आसा तर हाका प्रमुख कारण कुटुंबांतले मागणे. कुटुंबाचे मागणे म्हणटा आसतना आमकां पयले उगडास येवचो तेर्स आनी आमोरेसो. खंडीत तेर्सच्या मागण्या मारिफात आमची जायती कुटुंबां एकवटीत आनी समर्पीत आसात. आमी मोरये कडेन मागल्यार ती आमकां जिजू तावन सर्गीदेनी जोडून दिता म्हणच्याक कांयच दुबाव ना. देखून मागण्याक दिल्लो वेळ जावचो ना केदींच निर्फळ म्हणलो विशय आज आमी नियाळटाव. आमची हर एकल्याची कुटुंबां सांगाता रवाजे तर आमी सांगाता मागाजे. हो नित्य ह्या फेस्ता वेळार करया. मर्सी मायेक पात्रोण जावन घेतली आमी तिका सदांच उलो मारून जेजू सरशिनया. मोरयाळ आध्यात्मिका विशीं सान लुईस दे माउंट पर्थ अशें म्हणटा, पयल्यान तूं मोरयेक सोदून वच, ती तुका मेळटच तुज्या जिविताक नवो आकार दिवंक तिका सोड. मोरये तें देवाचे सारकें आसा जाल्ल्यान आमकांय ती जेजू सारकी करतली. जेजूच्या मिसावान ताच्या सांगाता ती रावता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेन आपोस्तलांक आनी पयल्या क्रिस्तवांक ती आदार दिता. तिच्या सावळेंत रावून भावार्थान वाडून येवची आमी फुडें तिच्या प्रेरणान आनी विनवण्यान आमची कुटुंबां मोगान संतोषान भरलेली जावन दीत म्हूण मागया. हे संभ्रमीक फेस्ताच्या अर्गां बलिदानाक प्रधान येजाक जावन आमचे संगी आसात आमचे कासरगोड वारड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाब स्टॅनी पिरेरा, तशेंच सोमेस येजाकांक आनी तुमकां सोमेस्तांक आनी आमी मोगाचो स्वागत मागता. आतां उबी रावन प्रवेश गीत गावया. Ullasan boro Aminaya mandira Bapa serestuka Amce hobo Beteta berka belida Murtia santosan ullasan boro Aminaya mandira Bapa serestuka Sergi tale melo madhu gita gav
उल्हासून भरू आम्ही आळ्याव्या मंदिरात बाप्पा सोड चुका आमची बघू भेटेतावर काम करीता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसू. मोगच्या मंजेश्वर फिरगजेच्या फिरगज याजकानो फिरगजेच्या गवळीक परिषद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि फिरगज गवळीक परिषद धर्म बहिणीनो आणि ह्या फिरगजेच्या वडानो आनी ल्हानानो पयल्या सुवातेर तुमकां बरें फेस्त मागता हांव. मर्सिन मायेच्या आदारान तुमच्या पात्रोनाच्या आदारान सगळ्या वर्सां तिच्या विनवणे मुखांतर फिरगजेचेर आनी हर एका कुटुंबाचेर फावो जाल्ल्या बेसांवाक अर्गां दिवन तुमी आज हांगासर ह्या आल्तारी समोर आसात. ह्या अर्गामीस भेटयत आसतना उपकारी मनान आमी हांगासर आयल्या देवाक अर्गां दिता आनी मुखल्या दिसांनी तोच सर्वेस्पर मर्से मायेच्या विनवणे मुखांतर आमकां बेसांवां फावो करूं म्हूण मागोवंक आमी आयल्या. देखून अर्गां बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना उपकार बावडची सिंतिमेंतां घेवन आनी सम्याची काकुळत मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरया. अख्ख्या फिरगेचेर तुमच्या फिरगेच्या विगाराचेर हांगासर वावर दिवच्या सर याजकांचेर आनी तुमचेर हर एकल्याचेरय बेसांव पडो म्हणून आमी मागया. ह्या पवित्र बलिदानाक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकीन सपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुणांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत सुदान संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती प्रार्थना मागता. सबद वेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो. आणि शांतीच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ बापाच्या उजव्या बसला आमचे
Jesu Christa, Jesu Christa. Jedno z tu Bóg, jedno z tu Ishwar, jedno z tu Parameshwar. प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कडी आत्म्याची भलायकी दी. भाग्यो नित्य ओंकार मरयेचे विनवणेन या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या बळिश्ट हातान तुवेंच तुजे परजेक इजिप्तांतली भायर काडली आनी आज पर्यंत तख्ता ते एक वर्ते नांव जोडून घेतले. आमी पाताक केले, आमी खोटेपणान चल्ल्याव. सर्वेस्परा तुज्या सगळ्या नितिवंत कार्यांनी तुवें केलाय तशें तुजो राग आनी तुजो क्रोध तुज्या शहरा जेरुजलेमा वयलो, तुज्या पवित्र पर्वता वयलो पयस कर. कित्याक आमच्या पुर्वजांच्या पातकांक लागून जेरुजलेम आनी तुजी परजा आमचे भोंवती वस्ती करतेल्या लोकां मदें केण्यांक पात्र जाल्यांत. देखून आतां आमच्या देवा, तुज्या सेवकाचे प्रार्थन आनी ताची विनंती आयक. सर्वेस्परा पाड पडला त्या तुज्या पवित्र स्थानाचेर तुजेच पासत तुज्या मुखामळाचो प्रकाश फांकू. म्हज्या देवा, तुजो कान दी आनी आयक. तुजे दोळे उगड आनी आमच्या दळदीरपणाचेर आनी तुजें नांव आसा त्या शहराचेर तुजी दिश्ट घाल. आमच्या नितिवंतपणाचेर न्हय, बगार तुजे काकुळटीचेर पातयणी दवरून आमी आमची विनंती तुजे मुखार हाडटाव. सर्वेस्परा आयक. सर्वेस्परा बक्षी. सर्वेस्परा कान दी आनी तुजेच पासत म्हज्या देवा गळाय करिनाका. ह्या शहराचेर आनी तुजे परजेचेर तुजें नांव आसा. देवाचे उतर हे देवाची वडुपकार. God
सांव पावलान फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांतले वसाप. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोश पावा. परत्यान हांव सांगता संतोश पावा. तुमचे बळेपण समेस्त मनशाक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काल लागीं आसा. कसलोच कंतुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तोल आमचे जन्मयेन आटा पुंगन जो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. शेकी भावा भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचे निर्मळ नितीचे मोगापात्र आनी बरे मानापात्र तशेंच उत्तम मनोलेखचे आनी ओगळीक फावो जाल्ले तसल्यांचेर तुमचे गमान व्हरा. म्हजे लागचे तुमी कितें शिकल्यात वा घेतला, आयकला वा पळयला ते पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो. देवाचे उतार हे. देवाची वळखकार. Alleluia, 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 Alleluia. धन्य तुका कोयती माये स्तुती पावो जाले. कित्याक तुझे ताव जल्मालो निधी सोसुर्यो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर बावर्त दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सदमानी जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरेच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सदमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापय तुमची पातकां बक्षितलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगच्या भाव भयणीनो, आयच्या फेस्ताक सबार संदेश आसात म्हणून घेवयेता. प्रमुख जावन एक अर्गां बलिदान उपकारी मनान आमी भेटोवचें. आनी हें वर्स मागण्याचें वर्स कित्याक म्हळ्यार येवच्या वर्सा 2025 वर्स जेजूच्या जल्माचो जुबलेवाचो एक संभ्रम. आनी ह्या संदर्भार पापा साहेबान सांगले प्रमाणे हें वर्स मागण्याचें वर्स. देखून मागण्या विशयान आमचो नियाळ. तिसरें काकुळतीची माय, मर्सीन माय. देवातान काकुळत आमचेर
आमकां जोड दिता त्या खातीर आमी मागता आनी आमचे मागणे ती आयकता अशें सबार संगती सांगता घालून आमी नियाळाक फुडें सरया आनी आजच्या सभे मागण्याक करशिल्लो वेळ निर्पोळ जायना म्हणून आमी प्रस्तावनांत आयकल्ले ते उतार आयच्या नियाळाचो विशयी जावन आसा देखून हे सकड विशयी सांगता घालून प्रमुख जावन मागण्या विशयान नियाळूंक फुडें सरया हे एक जिणेचो अनुभव असो आमी आमच्या मती हाडया ल्हान बाळशीं जीं पाळण्यांत आसात या हुस्क्यार आसात तांकां कितेंय जायचें जाल्यार तांकां उलोवंक कळना आनी उरले खंयची सगळें एक्शनां तांकां कळीत ना ल्हान बाळशीं कितें करतात रडटात रडनंत मागणे रडले तक्षण तांच्या आवयांक प्रत्येक जावन आनी बापायांक कळटा ह्या भुरग्याक कितें तरी गरज आसा इट इज सिकींग एटेन्शन ताका ध्यान दी जाय ताचेर ताका कितेंय गरज आसा भूक लागल्या न्हीद येता आनी कितें बेन दिसता कितें मुवी कितें साबली एवरीथींग इज अंडरस्टूड फकत रडण्यात रडणें सुरयलें मागणें म्हण घेवयेता घेवयेत म्हूण चिंता ताच्या उपरांत मुखार सरता आसतना भुरगीं ल्हान भुरग्यांक इल्लेशें समजोवंक सुरू जाता आनी ह्या वेळार आल्तार लागीं हाडटात भुरग्यांक आनी दाखयतात जेजू कोकोदी बोबोदी न्ही सांगतात मागण्याची सुरवात ट्रेनिंग कॅटेगिजम पळय अशें हे कॅटेगिजम ही दोतोन इतली बरी मोतीन उरता कितें मोरा पर्यंत उरता मायन मम्मीन आमकां कोकोदी मेमेदी बोबोदी म्हूण सांगिल्लें उरता तें अखेर पर्यंत न्ही आनी आमचें मागणें मोरा पर्यंत हेंच जावन उरता म्हणली फट न्ही कोकोदी मेमेदी बोबोदीचेर त्यात एका लेवलार उरता म्हणलें सर ताच्या उपरांत मुखार सरता आसतना भुरग्यांक दोतोनीच्या क्लासीक आमी धाडटा थंय आमचे बाबा नमन मरये उबी दोतोन म्हणून जी आमी म्हणचेच असले चालती मागणी आनी ताच्या उपरांत हेर मागणी आमी शिकता कुमगार पयलो कुमगार आनी अशें मुंदरून वेता मिसाच्या बलिदानांत ती भाग घेतात आनी अशें आमकां चड आनी चड संगती समजतात दोतोनीच्या क्लासींत दोतोनी विशयांत म्हळ्यार मागण्या विशयांत मात न्ही मागण्या खातीर हे पवित्र सभेन कितें सर केलें पवित्र सभेचें चरित्र कितें तेंय समजता पवित्र पुस्तक समजतात अशें मुंदरून वेता जाणवाय आनी मुखार सरता आनी अशें मुखार मुखार वेता आसतना अशी मेळटा आनी आमी मागणें करूंक शिकता आमचेतल्याक येवन मागणें करूंक शिकता कांतारां म्हणटा आनी विविध पवित्र पुस्तक आमी वाचता जावं पुरो ह्या विविध मागणी आमकां दिल्यान ती वाचता जावं पुरो अशें एक मागण्याची एक सगळी रीत सगळी प्रक्रिया द होल प्रोसेस ऑफ प्रेयींग गोज ऑन कंटिन्यू जाता ह्या बॅकग्रावंडार हें आमच्या मतींत आसतना थोडे संगती आमी समजून घेवया आयच्या दिसा आमी मागण्याक ध्यान दिवन नियाळ करता आसतना आयची सकड वाचपांनी मागण्याच्या विशयांतच आमी आयकलें दानियेलाच्या ग्रंथांत आमी आयकलीं उतरां आसात आमच्या देवा तुज्या सेवकाचे प्रार्थना आयक ताची विनती आयक म्हज्या देवा म्हज्या मागण्याक कान दी म्हाका आयक आमच्या नितीवंतपणाचेर हुंदून न्ही पूण तुज्या काकुळतीचेर पातयणी दवरून आमची विनती तुजे मुखार हाडून येता आमची विनती वी आर प्रेयींग वी आर रिक्वेस्टींग यू आमी विनती करता ही आमचें मागणें आयक भोव खालतेपणान मागचें मागणें आमचे सगळ्यांचें मागणें जावन आसा आनी ताच्या उपरांत आमी फुडें सरता आसतना वांजेलांत आमकां सोमी सांगता देवाचेर भावार्थ दवरा आनी देखून हांव तुमकां सांगता कितें मागण्यान तुमी मागता तें तुमकां मेळटलेंच अशें एक विशेश रिती आमकां बरोवशान बरयलें उतार आसा अशें आसतना आमी मागणें आमकां कांय नवें न्ही आमी मागण्यांत आमच्या जिणेचो वांटो जावनच आसा मोरा पर्यंत आमी मागता आमच्या जिणेचो वांटो एक इनसेपरेबल पार्ट आमच्या जिणेंतान विंगड करूंक जायना तसलो एक वांटो मागणें जावन आसा आतां मागणें म्हणटा आसतना सदांच उपकार मागचें मागणें अशें आमी समजता देखून कोणी एक उपकार मागता तो मागता म्हण आमी म्हणटा देखून कोणी मागूंक आयलो म्हणटा ताका मागतलो आमी म्हणटा पूण मागतलो म्हळ्यार शब्द वन हू इज प्रेयींग पूण कोंकणींत तो शब्द दुसऱ्या रितीन भीक मागतले आसा तांकां रेफर जाता देखून आमकां ते मागतलो म्हणलो शब्द म्हणटा आसतना कोणगी मागतले तशें वन पर्सन हू प्रेस न्ही आमी सगळीं मागतले त्या दिशेन देवा लागीं आमी मागता मरये मुखांतर आमी मागता अशें आसतना आमच्या मतींत पयले चिंता थॉट येवचे प्रेयींग उपकार मागचो आमकां ही गरज आसा ती गरज आसा ती तूं दी जशें एक भुरगें मागता रडता ताका कितें गरज आसा ताच्या उपरांत आमचें मुखलें मागणें आसा
कोकोदी बोबोदी आणि ह्या लेवलार उरता अशें म्हणून आमी समजूं येता देखून मागचें म्हणटा आसतना मागणें म्हणटा आसतना हाचेर आमी ध्यान येता. अशें आसतना एक थोडी संगती आमी नियाळ्या. मस्त संगती मागण्या विशीं आमी नियाळ करूंक आसात पूण वेळाचो अभाव आसा आनी ह्या वेळार फकत ते 2-4 संगती आमी नियाळूंक फुडें सरया. पयले सुवातेर मागणें म्हणटा आसतना भावार्थ नासतना मागोवंक जायत गी साध्य आसा गी. देखून जेजू हर एकपडी म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तूं गूण जालोय. आदल्या आयताराचो वांजेल बार्तिमेवाक सांगलें तुज्या भावार्था वरवीं गूण जालोय. भावार्थ ना जालो जाल्यार ही संगत जायन पातयेवंक जायन साथ दितना अशें जाता. देखून सबार फावटी भावार्था विशयान जेजून आमकां सांगचें आमी समजल्या. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें देवाचेर भावार्थ दवरा. जो कोण म्हाका सतमनता तो जियेतलो. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत एक उतार आसा सतमनतलो लजेक पडन. दुसरे लजेक घालता म्हण चिंतूंक पुरो पूण बिकॉज ताका भावार्थ आसा देखून ही कॅन विथस्टँड ताणें फूड करी येता देखून तो लजेक पडना. असली भोव बरी उतरां आसा देखून भावार्थ ना जाल्यार मागणें चिंतूंक जायना. दुसरो विशय आसा तिरासण. हें परत परत वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. तिरासण माग जाय. जेजून एक उतार सांगला मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें. आमी व्याकरणां समजता हांव सदां व्याकरणा विशीं जाणा आसलें. हांगासर एक व्याकरणांतले एक संगत आसा पार्ट्स ऑफ स्पीचांत वर्ब क्रियापदां आसा आनी इंग्लीश भाशेन समजल्यार ट्रान्झिटिव्ह आनी इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब दोनी. देखून प्रे कंटिन्युअस आतां वाचल्यार वांजेलखाण घेवन मागा. फाल्यां वांजेलखाण वाचल्यार मागा. परवां वांजेलखाणें वाचल्यार मागा. सो इट इज ऑलवेज. देखून मागलें गे काल ओके इट इज इनफ. ह्या परवा तशें ना मागो मागा सदां बड्या. इट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. सदांय करची आसली एक प्रक्रिया. देखून निरंतर प्रक्रिया प्रयत्न सोडिनासतना मागोवंक कळनासतना मागा. प्रे विदावट सिजींग. तेसलोनिकाक बरयल्या पत्रांत सांब पावल आमकां उडासा काडटा. ताच्या उपरांतलो आमी विशय पळोवया. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें उपकारी मनान कितें आसा उतरादी देवाक हर एक गरजो मागण्यान आनी उपकारी मनान कळीत करा. मागण्यान खरें आमी करता उपकारी मनान कळीत. देखून बिईंग ग्रेटफूल ग्रॅटिट्यूड म्हण आसा उपकाराटोणी मागण्याचो वांटो जावन आसा जाय. आमच्या भुरग्यांक परत हालींच हांव शिकयत आसतना घरा भविश्या हें सक्कड घरांनी आसा म्हण चिंता हांव सक्कड आवय बापाय शिकयतात म्हण चिंता हांव. 3 शब्द सडावत शिकयतात. खंयचे म्हणून सांगल्यार थँक्स म्हणून थँक्स म्हण कोणी येता इगर्जे गेले चॉकलेट ताका मेळ्ळें थँक्स म्हण पुता थँक्स म्हण. खंयसर गेले कोणें कितें दिलें थँक्स म्हण तक्षण आवय बापाय भुरग्याक सांगता थँक्स म्हण. ताच्या उपरांत कितेंय चड न जालें सॉरी म्हूण शिकयतात. ताच्या उपरांत कोणाक कितें कशें दयेन सारी जाय प्लीज म्हूण थंय बस हांगा बस तशें न्ही प्लीज न्ही हे सब शिकयत. अशें म्हणटा आसतना थँक्स म्हणचे आमच्या सर्विल्या शिकपाचो वांटो थँक्यू अर्गां दिवचे उपकारी. मस्त पटी आमी आयकता हांव कितें बरा केलें ना तांचे पासून आज तांकां कांय उडास ना. सोडोवंक निशेण आमी जाय आसली ते निशेण सोड वयर गेल्या उपरांत निशेण धर लोटून गेली. एक अशें सांगचें आसता लोकांनी उपकार उडास ना आनी उपकारपण मस्त दुखता. अशें आसतना देवा मुखार येतना मागण्याचो वांटो जावन तूं सांब पावल सांगता उपकारी मनान तुमी वसा. तेसलोनिकांक बरयल्या पत्रांत सर संगतीनी देवा गर्गांत या म्हणटा. देखून आमकां थोडे फावटी अशें आसता कंपार्टमेंटलायझींग म्हणटात. मागणें एक वांटो जाल्यार दुसरें आनी ताका संबंदीत ना. एंटनी डिमेलोच्या बुकांत भविश्य द प्रेयर ऑफ द फ्रॉग म्हण चिंता हांव. थंयसर मस्त ल्हानशे जाणवाय दिवच्यो ल्हानश्यो काणयो आसा. ते बूक तुमकां मेळनात. आतां त्या बुकांत वाचलेली एक काणी अशी आसा एक मनीस तलवार घेवन आनी एकल्या जुशी मारूंक धांवडावन व्हरता. धांवडावन व्हरता आसतना ताच्या धार्मीक संप्रदाया प्रमाणे त्या गांवांत मागण्याक एक वेळ आसा आनी मागण्याचे वेळ जालो म्हणून थंयसर एनावन्स करतात. तक्षण भोव भक्तीन ताच्या धार्मीक रिती प्रमाणे तो मागण्याक बसता. भोव ते मागणें जाल्लेंत तो तलवार घेवन घेता धांवडावन व्हरता जुशी मारूंक. आतां ताच्या कृत्याक आनी मागण्याक काल व्यत्यास आसा पूण मागणें ताणें परफेक्टली केलें सूख नासतना केली. सो असले एक बुटाटिके म्हणटात हिपोक्रेसी आसा अशें जाय नये म्हणून आमकां जेजूच सांगता अप्रामाणीकपण नाका. तुमी मागतना कापाड्या सारकी जाय नाका.
ताच्या उपरांत अनेक आमच्या जिणेंत आमी समजून आयलेली संगत समुदाय. आतां एक काळ आसलो आमी इगर्जेक मागण्याक मिसाक आयल्या मागण्याक आयल्या आमी गेल्या त्या घरा गेल्या मागीर सांगात मेळचे आमी दुसऱ्या आमच्या प्रायवेट कार्यक्रमाक. आतां उपरांत पवित्र सभेंत एक नवे चिंताप न्ही पूण चिंताप खरेंच आमचे धर्मदूत कृत्यांत आसले आमी सांगाता मेळा जाय. समुदाय नासतना आमचें जिवीत ना, समुदाय नासतना क्रिस्तांवपण ना. देखून ल्हान समुदाय म्हणजे कितें आपयता हांव क्रिस्तांवाचे ल्हान समुदाय हे एक चळवळ या म्हणयेत या जिवीत म्हणयेत वे ऑफ लायफ आरंभ जालें. सर्वेर सगळ्यांक तें आवडलें ना बट आमी थियरी ताचे थियरेटिकल जें कितें आज जावन आसा म्हणून समजतना हें गरज आसा. देखून समुदाय नासतना मागणें आसा गी. देखून आमचे पैकी कोणें येवन म्हाका एक मीस जाय म्हणून एकल्यान बस स्टँड एकलें म्हाका एक मीस जाय बस अशें जायना. एक काळ आसलो तशें आसतालें मस्त वर्सां आदीं पूण तशें ना. मीस आमचे सगळ्यांचे कोणाच्या नांवार आमी सांगता जावं पुरो पूण आमचे मीस न्ही गी सौम्या काकोतकर म्हणून आमी सगळ्यांनी मेळोन भेटोवचें. देखून समुदाय नासतना ना कित्याक म्हळ्यार जेजूक एकाच उतरान सक्कडी शांत करूंक जाता गूण करूंक जाता सक्कडी जाता. पवित्र सभा एकाच उतरान उपजय येती मुखार उरयती पूण 12 जाणांक मिसले थंय व्हड कांय विशेश जाण व्हायचें न्ही. कित्या खातीर आमी तशें सादे मनीस आमी आमकां पवित्र सभा मूंग धरून समुदाय नासतना आमी क्रिस्तांवपण ना मागणें ना. ताच्या उपरांत बऱ्यो करण्यो हें पवित्र पुस्तकान यथेश्ट फावटी आमकां सांगलां. जाकोबाचें पत्र ह्या विशयांत जागवणी दिता. देवाचें उतार आयकल्यार पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी जिये जाय. भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो सांगाता वचो जाय. कोण एकलो म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा पूण बऱ्यो करण्यो किनात ते निरफळ कांय उपकारा पडना. अशे सभार सोस विशयी आमी समजल्या आनी सभार आसात पूण इतले आयच्या नियाळाक पावता. आनी एक विशय आमी प्रस्तावनांत आयकल्लो मागण्या कसलो वेळ निरफळ जायना. टायम स्पेंड फॉर प्रेयर विल नॉट बी ए वेस्ट ऑफ टायम. एका आमी सडावत टायम आमकां भोव इम्पॉर्टंट भोव मुख्य. देखून कोणी टायम आमचो वेस्ट करूंक पाड करूंक मुखार सरना कळीत आसचें. टायमाचें महत्व कळीत आसचें आमी वेस्ट करूंक तयार ना. एका शॉपांत हीं उतरां हांवें वाचिल्लीं. If you have time to waste, don't waste it here. बरी उतरां म्हळ्यार तुका पाड करचो असलो वेळ आसा जाल्यार हांगा पाड करनाका म्हळ्यार डोंट वेस्ट माय टायम म्हणून सांगूंक इनडायरेक्टली ताणें सांगलें. देखून टायम कोणाक वेस्ट करूंक नाका. देखून आमी इगर्जेक आयल्या हांगा टायम वेस्ट करिना. हर एक वेळ जेजू सांगातान करसुल्लो फळां बरी जाता. देखून जेजू म्हळ्यार म्हजे सांगाता रावा तर जेजूच आमचे सांगाता येता मात न्ही आमी फळां बरीत जावंक शकता. हे सर संगती आमच्या जिणेंत आमकां मागण्यांत ह्यो सर संगती आमच्या गुमानांत दवरून आमचे मागणें फळां बरीत करूंक आमकां आदार जावं. उबे रावया. आमचो भावार्थ प्रगट करून म्हणया सतमंतान देवाक सर पदवीदार बापाक सर्गांनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या तो पवित्र संभवलो ओंकार मरियेतान जल्मलो. पोंस पयल्या ताका ताणें कस सोंसले ताका कुडसाळ जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो. सर्गार सोडलो सर देवपाच्या उजव्या बसला थंय तान जिवें मेल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवणपण सुस्मच्या जिवीत आमेन. आयच्या ह्या फिरगजीच्या फेस्ता दिसा फिरगजीची सर मागणी आमी ह्या देव तेंपला हाडल्यान ही मागणी आतां आमी सर्वेस्परा समोर उसारून सांगया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभा मल्ले कुटुंब सोलून व्हरच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक तशेंच सर मणिरांक मोगा सेवेच्या स्पिरितान बर. सर लोकांक भावार्थान सांगाता दवरूंक आनी आपणा बोवारी आसच्या परजेच्या कश्टाक स्पंदन करून जग ते आत्मीक मार्गदर्शन दिवन तुजे कार्यसेवाक जावंक तुजे सक्तेन तांकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी जाणा जावन
सेवे मनोभावान वावरिशे कर. धर्म जात कात आणि परतीचो विषय मोदे आडिनासतना सर्वांच्या उदारगतेक वावरूंक तांकां उदार मान दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मागता आमी आमच्या फिरगज कुटुंबा खातीर सर फिरगजगारा जेजू बऱ्या गोवळ्याचो एक समुदाय म्हणून लेखूक आमकां शिकय. एकामेकाचे उणेपण वळखून आनी एकामेकाचे बरेपण मानून घेवच्याक आमकां उदार मनांची कर. फिरगज कुटुंब बांदून हाडच्या वावरांत आमकां एका मनाची आनी एका काळजाची कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मागता आमी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या हर एक संद्यान मोगा संतोषान वावरूंक शिकय. आमच्या भुरग्यांक तशें तरणाट्यांक बऱ्याशे गुणांनी नेटय. प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक गटाय दी. कुटुंबाच्या वडिलांक कुटाम चलोवच्याक सदांच तुज्या कुरपेन बर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जेजून बांदून हाडिल्लें राज आमच्या फिरगेऱ्यांत आसा करूंक वावरतल्या सर आमच्या लायक मुखेल्यांक तांच्या वावरांत सेवेन सुटसुडीत कर. पयत सभेन तांकां दिल्ली जबाबदारी सेवेद्वारी प्रामाणीकपणी जारी करूंक जिवंत जेजूचे उपकार जावंक तांकां तुज्या कृपा बेसावांनी बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या सर सैन्यांक आनी सर इश्ट मित्रांक शेजाऱ्यांक मुर्दोमांक दानीक आनी हिताचिंतकांक राख आनी सांबाळ तांकां बरी भलायकी कामांत बरो प्रतिफळ आनी वावरांत तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगला बाप्पा तुझ्या पुताच्या उतरातय आम्ही संतोष बघताना आम्ही आमकां लाभिल्ली जिविताची देणी बऱ्या तरान घोलसून हेरांनी तसो उपयोग करिशे मोगाची आनी सेवेची जिणी जियोंक तुज्या पुतान दाखोवन दिल्ल्या नव्या जिविताची सोमकोंक आम्हा सोमेस्तांक कुमो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगला बाप्पा मागता आमी सर जात कात आनी माताच्या लोकां खातीर सोमेस्त मनशांनी सर धर्माचो मूळ तत्व शांती आनी माया मोग म्हूण समजून सुखा संतोशान आनी कश्टा आकांतान एकामेकाक पावशे कर. संवसारांत सदांच समाधान आनी संतोष राज करूंक सर्वांनी वावरशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. നല്ല ഇടയനായ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും പരസ്പരം സഹായിച്ച് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണമേ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും ചൈതന്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदार बापा तुजे समोर आमची मागणी आमी दवरल्यान तूं काकुळदार जावन आसाय. तुज्या काकुळतीचेर बरवसून ही मागणी दवरल्या वसता. हांगासर जमलेल्या आम्हा सोमेस्तांचेर आनी ह्या पिरगेजेच्या हर एका कुटुंबाचेर आनी हर एका गरजेवंताचेर तुजें आशिर्वाद सदांच आसूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन.
तूं कर म्हूण मागता पळय आमच्या वावराचो स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची उजवावर ओपून दिता किरकोळ तुझ्या भुरग्यांचो आशिर्वादीत कर म्हूण मागता त्याग आमच्या जिणेचो स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची काणीक ही मोगाळ बापा भक्तीन तुका भेटता स्वीकार तू कर बापा भुरगीं तुजी माता स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची स्वीकार कर पावन कर ही काणीक आमची मानून घे ओपून घे ही काणीक आमची आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानतो तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मिळवेक आमच्या अनेक पयसुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्गेंच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवं हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या ह्या पसोद ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतले परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विनवणे तुज्या जैवीक जिवान दिसान दिसा थिंग आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं हाच्या पोंत म्हूण मळकून आमी तुका दिन वासूंक पावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत हांवकार बरेस भक्तीन आमी उडास करता आनी तिचे दिन वाचनाचे गीत गावन तुजी कणवाळाय आमी वाकणता शेकान शेक प्रितमेचे कितली वर्ती तुजी वेजमिता सर काळी मनशां थंय कितल्या परिमी तुजी दायाळाय तुज्या ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तूं नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कळ असो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूताचो दरबार संतोषान तुका वाकणता सरगार तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर ज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पण तेच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां वचून तें वारू उरतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta sogul purgatoria Sonia Jesu tuji mara ami samaramba tuji puna बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिबीत सवण आनी सडपणाची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले म्हण समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उकटास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंतो बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जीवनपण असो बरोबर सुदरून मरण पावल्यात त्या आमच्या भावा भयणींची खाकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्त्या गादींत अंतरलेल्या सुमेइस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेइस्तांची हे बलिदानांत एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाची तूं दया आनी काकळूत कर म्हूण आमी मागता भगिनी खार मरिये देवाचे माय संगाती भगिवंत सांजुजे दिसपती भगिवंत धर्मदता आनी सर काळी तुका आसमानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सुस्नाच्या सुखांत आमकां वंठो दी थंय तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर त्या क्रिस्तांच्या समिया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडोंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आतां आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो आमकां दी आनी आमी आमचे सकयल्या मुक्षितांव सेमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवादाय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरिक्तलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन स पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंदंतली वाटय समिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्या नेमच्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकपणान सांबाळ तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करची ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तूं म्हजे पुजर आमकां फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली जीवित मोगावुचा तू
तुजेच बरे म्हाकाच मोडून संवसाराक काळजां दिवच्या तुये सोम्या काळजां म्हज्या बरे जिवीत मोगावच्या तुजेच बरे म्हाकाच मोडून संवसाराक काळजां दिवच्या तुझ्या कानान पोसमका कुरपे देन्यान बरमका उर्बीस गावय करमका सगी सुखाक पायमका तुये सोम्या काळजान म्हज्या बरे जिवीत मोगावच्या तुजेच बरे म्हाकाच मोडून संवसाराक काळजां दिवच्या तुये सोम्या काळजां म्हज्या बरे जिवीत मोगावच्या तुजेच बरे म्हाकाच मोडून संवसाराक काळजां दिवच्या तुये सोम्या काळजां म्हज्या बरे जिवीत मोगावच्या तुजेच बरे म्हाकाच मोडून संवसाराक काळजां दिवच्या കൺമണി പോലെന്നും എന്നെ കരുതുന്ന കാവലി ദിവ്യകാരുണ്യമാവീശോ സാന്ത്വനമായി എന്നും എന്നെ തഴുകുന്ന തെന്നലി ദിവ്യകാരുണ്യമാവീശോ കൺമണി പോലെന്നും എന്നെ കരുതുന്ന കാവലി ദിവ്യകാരുണ്യമാമീശോ
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयस उडास काढून या पवित्र आम्ही वांटो घेतला आणि ताचेवर आमच्या सडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. आमकां मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दी अदीक बर आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. मोगाळ फिरगेजगारानो सैऱ्या धैर्यानो इश्टा मंत्रानो याजक भावानो धर्म भयणीनो आनी समेस्तनो देवान आमकां हें व्हडलें फेस्त फिरगेजेचें वार्शीक फेस्त आसा करूंक फावो केल्ल्या खातीर पयलें सावन देवाक हांव वर्गां दितां. दुसऱ्यान समेस्त म्हज्या फिरगेजकारांक गांवांत आशिल्ल्यांक घरां आशिल्ल्यांक परगांवांत आशिल्ल्यांक प्रायवंतांक मलगड्यांक समेस्तांक भुरग्यांक युवा जाणांक एक बागी संतोश भरीत व्हडलें फेस्त मागता. मर्सी मायेचें फेस्त मर्सी माय सदांच तुज्या मोगांत आमच्या कुटुंबाक सांबाळून दी आनी सदांच एका मनाचो पिरग समुदाय करून दी म्हण सांगून हांव आशयतां आनी मागतां. आयचो प्रधान याजक भोवमानादीक बाप स्टॅनी पेरेरा आमच्या कासरगोड वारड्याचो विगारवार जावन आसा. हांगासर ते भोवशा केदाळा इल्ले आदल्या पटीन कळीत ना खंडीत जावन व्हडल्या फेस्ताक ते येवंक नात. ह्या पोटी तांकां हांवें मीस पेटोवन देवाचें उतर सोद नियाळ दिवंक विचारल्या खुशे मनान भोव संतोश भरीत काळजान ते हांगासर आयल्यात आनी ह्या जोगत्या वर्सा मागणें आमच्या जिणयेंत कशें प्रतिफळ दिता आनी मागणें कित्याक आमकां जाय म्हणलो सारको अर्थ तांणी आमकां सांगला. मोगाळ विगारबार बापानो हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां ह्या दिसाचो संदेश नियाळ दिल्ल्या खातीर तुमकां समेस्त फिरगेजकारांच्या नांवी हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आसात समेस्त सडावत आमच्या वारड्याचे याजक आनी सेर याजक तांचे समेस्तचो उपकार हांव बावडटां. आदल्या वर्सा आमकां फेस्त नातिल्लें तशें जाल्ल्यान आदल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा थोडे नवे याजक वारड्याक आयल्यात तांची वळख करून दिवंक मोटव्यान हांव आशयतां. त्या कुशीन आसा थंयसर एक घडी उबे रावल्यार बरें आमचें नांव सांगता आसतना फिरगेजकारांक कळटा. मानादीक बाप हॅरी डिसोजा बेर्मुदे फिगर्जीचो विगार आनी उपरांत आसा मानादीक बाप संतोष डिसोजा वर्काडी वस्ते याजक आनी उदया इस्कलांत शिक्षक. तशेंच उपरांत आसा मानादीक बाप बेजिल बास वर्काडी फिरगेजीचो विगार आनी उपरांत आसा मानादीक बाप रितेश रोड्रिगस कोलंगाणा फिरगेजीचो विगार. ताच्या उपरांत मानादीक बाब मिल्टन जेकब आमचो मल्याळी कम्युनिटीचो इन्चार्ज. तशें विशाल मेल्विन मोनीस कयार फिरगेजीचो विगार. ताच्या उपरांत आसा मारिया जुलियन फादर पावर फिरगेजीचो विगार. ताच्या उपरांत आसा फादर ओट्टोपुरात नाव आय रिमेंबर ओन्ली ओट्टोपुरात खलो फादर एंटनी ओट्टोपुरात हांगासर मल्याळी मीस भेटोवंक तो येता. ताचे उपरांत आसा कासर फिरगेजीचो कासरगोड फिरगेजीचो विगार मानादीक बाब लुईस कुटिना. ताचे उपरांत आमचे विगारवार मानादीक बाब शानी पिरेरा. ताचे उपरांत कुंबळा फिरगेजीचे विगार आसात मानादीक बाप मेल्विन डिसोजा. ताचे उपरांत आसा मानादीक बाप अरुण लोबो फ्रेंडशीप हाऊसाचे डिरेक्टर. ताचे उपरांत आसात मणियंबरे फिरगेजीचे विगार नेल्सन अल्मेडा आनी ताचे उपरांत आसात मियापदा फिरगेचे विगार मानादीक बाप एडविन कोरेया. आनी ताचे उपरांत आसा ओकिनाडका फिरगेचे विगार सुनील मिरांदा. आनी ताचे उपरांत फ्रेंडशीप हाऊसाचे तशेंच समालोचक जावन आसात फादर विक्टर डिसोजा. आनी ताचे उपरांत आसात आमचो मण्णिना मागा फिरगेजकार रिक्सन फादर रिक्सन मोंतेरो. आनी तशेंच तलपाडी फिरगेचे विगार जावन आसात ग्रेगरी पेरेरा बाब. आनी ताचे उपरांत नारांपडी फिरगेचे विगार आसात अनिल फ्रांसीस पिंटो. आनी समेस्त उपरांत थोडे याजक येवंक पुरो समेस्त याजकांक आनी हांगासर आसात धर्म भयणी हांकां समेस्तांक हांव एकाच उतरान देव बरें करो म्हणटा. चड कर्ण ह्या वर्सा हांवें देव बरें कर म्हणाजे तुमकां समेस्तांक समेस्त फिरगेजकारांक सैरान देरांक इश्टा मंत्रांक आज येद्या व्हड्या संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात मीस जावन तुजे उपरांत फेस्त घरांनी आसा
जाल्यार तुमी आसात खंडीत जावन हांवें हो उलो दिल्लो आनी तो तुमी सारको पळला देखून भोव संतोश भरीत काळजान तुमकां आयिल्ल्याक हांगासर हांव काळजान जावन उपकार बावडटां. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, हें आमचें फेस्त, व्हडलें फेस्त, फिरगेजीचें फेस्त आमी समेस्तांनी सांगाता मेळून एका मनान करचें फेस्त जावन आसा. देखून हर एकल्यानी तांचो पात्र केळ्ळा, कोणाचें नांव सांगचें कोणाचें नांव सांगचें नाका आनी हें म्हाका समजना. देखून हर एकल्याचीं नांवां म्हाका उडास येतात. देखून हर एकल्याचीं नांवां हांगासर काडी नासतना हांवें तुमकां सांगलें हांव 10:40 तुमकां सोडटा म्हूण सांगून 2 मिनटां चड जालीं जाल्यार येवण्णी चड आनी एक 5 मिनटां. देखून हांव समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी समेस्तांनी वावर केला, जाण्यांनी दान दिलां, चड दिलां, थोड्यांनी तांकी तितलें दिलां आनी सहकार दिला. देखून म्हजीं उतरां जावन आसात आनी बोगणां दिनवासनीचीं जावन आसात. देखून हांव एकाच उतरान समेस्त देव बरें करूं म्हणटा. ह्या बागे दिसा काल इगर्ज नितळ केल्ल्या लिजनरीसो आनी फ्रांसिस्कान तिसऱ्या वर्दीच्या सान्यासो फुलांचें डेकोरेशन केल्ल्या दोनी कॉवेंताच्या धर्म भयणीचो आनी तांच्या संगता केदाळाय हर एक फावटी तांकां कुमो करच्या आनी हें सकड हांगासर इगर्जेन मांडावळ करच्या आमच्या दोगां तेका भयणीचो लितुर्जीन भाग घेतिल्ल्या समेस्तांचो आनी जायते प्रॅक्टीस करून रंगीन गायन केल्ल्या सर गायन मंडळीच्या सान्यांचो वाजंत्रां वाजयल्ल्या कॉयरिस्तांचो आनी हांकां तरबेत केल्ल्या आमच्या फिरगेजेंत आयताराची सेवा दिवंक येवच्या कार्मेलीत ब्रदराचो वेदी सेवा केल्ल्या समेस्तांचो तशेंच हें सगळें पोर आनी आज सगळें लायव्ह टॅलिकास्ट केल्ल्या डेल्सन मिडिया मंजेश्वर हाच्या मालकाचो आनी हांगासर सगळी जबाबदारी पळोवच्या गोवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी तशेंच आयोगाची संचालकी आनी तशेंच अख्ख्या गोवळीक परिशदेक हांव एकाच उतरान आनी तशेंच प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सेवा दिल्ल्या कुमो केल्ल्या समेस्तांचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां. तशेंच मिसाक ह्या हमरमेक दिसाक वंतिगे मुर्दोम दान बँड प्रायोजक केल्ल्या दानीचो फुलां दान दिल्ल्या दानीचो आनी तशेंच रुपये 5,000 दिवन पिरजेंत रावन मोठो साकार दिल्ल्या समेस्त दानीचो आनी हितचिंतकाचो हांव एका सुत्रान उपकार बावडटां. रुपये 5,000 पिरजेंत रावन मोठो साकार दिल्ल्यांक आनी प्रायोजीत रावल्ल्यांक आतां आमी मानाची वाद दिवन मान करता. दयकरून विगारवार बापांनी मुखार येवन हांकां मान करी जाय आनी हांव तुमची उलो करता आसतना दयकरून तुमी मुखार येवन वाद घे जाय म्हूण सांगून उपकार मागता. आनी तुमच्या व्हडा दानाक हांव तुमकां आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. दयकरून नांव आसतना मुखार येयात. आलता भुरगे वाती हाडून येयात. पयलें लिझी डिसोजा आनी कुटाम मर्सी वाडो दयकर मुखार ये. उपरांत तिची भयण मेरी डिसोजा आनी कुटाम मर्सी वाडो आनी तशेंच मेल्विन मोंतेरो आनी कुटाम मर्सी वाडो. प्रितिका मर्सियाना डिसोजा आनी कुटाम सान जुजे वाडो. रायन कर्नेलियो आनी कुटाम नित्यादार वाडो. रीटा डिसोजा आनी कुटाम सान तेरेज वाडो. नवीन रीना मोंतेरो आनी कुटाम बाळोक जिजू वाडो. इवान्ना वेगस आनी कुटाम सान तेरेज वाडो. लुईस मोनिका मोंतेरो आनी कुटाम सान जुजे वाडो. स्टॅफनी आनी हेजाल्ड मोंतेरो वेलंकनी वाडो. तशेंच आयच्या दिसाची आनी परच्या दिसाची सगळीं फुलां स्पॉन्सर केल्यांत जस्टीन जॉली आनी तसो डॅडी जॉली जॉर्ज दयकन ताणें मुखार येवचें आनी मानाची वाद घेवची. जस्टीन जॉली और जॉली जॉर्ज or LC George, if anybody is there, please come forward and take the candle. Anybody can come.
मानाच्या वाती दिल्ल्या विगार बारबापांक देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो कळोवण्यो आमकां कळीत आसा. आमच्या वाराड्यांत खंयची नवें बांदता आसतना इगर्जेंत आमी कोमोवक करता आनी खंडी जावन ही बरी रिवाज. काय यार फिरगजेंत नवी इगर्ज बांदूंक येवजण घाला. ह्या खातीर तांणी दान जमयतात आनी ह्या खातीर दानाचो एक वांटो जावन लकी डीप तांणी आसा केला आनी लकी डीप ह्या मिसा उपरांत ऐकतले. दयेकर तांकां सहकार दिया. दुसऱ्यान आमच्या वेर्गेजीचो मिंगेल वाड्याचो श्री प्रवीण आपोस हाणें आयल्या बार सुरू केल्ल्या वी केअर इंडिया फर्निचराक लागून लकी ड्रॉचें व्हड येवजण आसा. जायते येवजण आसात पूण आमच्या भावाक सपोर्ट दिवचे खातीर ताणें थंयसर स्टॉल आज घाला. इगर्जे मुखारच ते आसा वी केअर इंडिया फर्निचर. तुमचो सहकार तो आशेता. तशेंच ह्या बाबतींत कोणायकी मेळोंक आसल्यार वा तांकां टिकेट जाय जाल्यार तांणी म्हाकाय मेळयेत. YCS ICYMन जायते लकी खेळ आसा केल्यात आनी तशेंच आयडियल हँग्यो आनी तशेंच लायम सोडा तांणी तुमचे खातीर हाडयला. तांकांय पार्टिबोध दिवंक विसर नाकात. फाल्यां नोव्हेंबर 1 तारीख सकाळीं एकच मीस 8 वरांचेर मिसा उपरांत फेस्ताची मांडावळ पाटी घालूंक आसा. सहकार दिवंक विनंती करता. परवा नोव्हेंबर 2 तारीख 3 मिसां आसात. सकाळीं 6:30 वरार 7:30 वरार मीस आनी मिस्त्रेची भेट आनी तशेंच संजेर 5:30 वरांचेर आसतलें. मिसाच्या हाकेरीक याजक बाबांनी एका तस्विरेक हांगासर मुखार मेळचें. तशेंच क्वायराच्या संद्यांनी पाटी भायर वचनासतना हांगासर एका तस्विरेक मेळचें. देखून परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. परत समेस्तांक बागी व्हडलें फेस्त देव बरें करूं. मोगशनो तुमकां सर्वांक तुमच्या विगारांनी मनादी बाब एडविन फ्रांसीस पिंटो हांणी देव बरें करूं म्हणलां. आमी वाराड्या तर्फेन तुमच्या विगाराक देव बरें करूं म्हणटा. पयल्या सुवातेर तुमकां मंजेश्वर फिरगजकारांक आमच्या वाराड्याच्या सर याजकांच्या नांवान वाराड्याच्या सर फिरगेच्या नांवान बरें फेस्त मागता. मनादी बाब एडविन फ्रांसीस पिंटो फिरगजेक गवळीक मुखेलपण दितात. तांच्या हाताखाल सबार संगती हांगासर बऱ्या तरान जातात. तशेंच इस्काल आनी हेर मांडावळ बऱ्या तरान जातात. देखून तांच्या मुखेलपणा खातीर आमी तांकां अभिनंदन पटयता. वाराड्यांत ते एक एक्टीव याजक जावन आसात. क्रियाळ सांदो जावन आसात आमच्या वाराड्यांत. तालंतवंत तशेंच दैरादीक आनी जाणवाय तांकां यथेश्ट आसा. अशें आपणाची तालंतां आमच्या वाराड्या खातीर ते गळशितात आनी हर एका संगतींनी सहकार दितात. तांच्या बरेपणाक आनी सांगातपणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावराचेर बेसांव मागता. ह्या वेळार बेळा फिरगी सुविगार जावन एक उतार देव बरें करूं म्हणचें. आमच्या फिरगजेंत बेळा फिरगी हाताखाल कळातुरांत एक कपेल बांदप जावनूच आसा आनी ह्या खातीर वाराड्याच्या विविध फिरगजांत हांव आमकां कुमोक मेळोन आसा. विविध फिरगजेंक आमी कलेक्शनाक वचून आसा. ह्या वाराड्याच्या रिवाजा प्रमाणे एकामेकाक कुमोक करची रीत. आनी तुमी आमी आयले वार हांगासर आयिल्ल्या वेळार व्हरतो आदार तुमी दिला. ह्या खातीर मंजेश्वर फिरगजेच्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा हांव. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर तकले बागाया. भगेन ओंकार मरेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. ओंकार मरे उदेशी जिविताच्या रचणारा तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज ओंकार मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्रत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरोवनी आमच्या ओंकार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर्पद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं. वसनयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका.
दिसो आपुलकी मायेच्या फेस्तासो उपकारातून दिल्या देण्यासो कळया आमी मोरना गाजो नामान तुका आपुलकी माये नामान सर्वांचे मोशेकाये पावू आमकां घडये घडये सांगाती आमचे जिणे कष्टा दुखारी तुजो आधार सर्वांचे तुजी दैवीक नदर निवारताय आमची प्रत्येक बेजार पावला तुजो उपकार नामान तुका आपुलकी माये नामान सर्वांचे मोशेकाये पावू आमकां घडये घडये सांगाती आमचे जिणे लाभय आमकां दैवीक कृपा क्रिस्ताची नेम आमकां सोडून करपाक एका काळजा मोलाची जावच्या सेवा मंगेश्वरा जाय तुजी प्रजा नामान तुका आपुलकी माये नामान सर्वांचे मोशेकाये पावू आमकां घडये घडये सांगाती आमचे जिणे नामान तुका आपुलकी माये नामान सर्वांचे मोशेकाये पावू आमकां घडये घडये सांगाती आमचे जिणे मोगाय पुन्हा सोबे आमकां मोरे आशीर्वाद दिव आमकां मोरिका कुळतीचे माये आमकां कर भगिनी सुसुचे पूर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आस्तित्वांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. नामान
तू आमची शारोतिणी मोगा नायल्या आमी तुझे चरणी मागून शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोसार सोयबिणी आम्हा सरपातक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजी काकुळतीची नमान नमान तुका रोसार सोयबिणी आम्हा सरपातक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजी काकुळतीची देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली